सत्यात्म श्री हरि, सत्यात्म श्री हरि, सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनो, सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनो गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला। मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी। संग शिष्यांक घेऊन चारी, संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला। श्री हरि गंगा तीरारी बसला, श्री हरि गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला। वेद व्यास गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरि गंगा तीरारी बसला। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये। वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय।
सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटरच्या सभा कार्यक्रमात आयला सगळ्यांके नमस्कार. आता वैदिकालय प्रार्थने ಜೊತೆಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ वासविसुत सर्वेशने भक्तिरस सगळ्यांनी देखो लुटा पोषक श्री हरि दासना हरि ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या एक अंश जावन आसा. हे सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या मुख्य जावन आशिल्ले श्री जगदीश नायक हांणी स्वागत आनी प्रस्तावन करता म्हणून निमतान. नमस्ते. आमगेले काशी मठाधिपती संबिमेंद्र स्वामीजी आपण घेवन तुमकां एक दोन उतर सांगते. आज ही हो व्हड दीस आमकां आमगे स्वामीजीले प्रेरणेची सुधींद्र तीर्थ ट्रस्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून सांगून एक संस्था ओपन केलेली. स्वामीजीनं निर्मित केलेली ताजे न्ही ताजे फस्ट ताजे सुरवेचे विशय कसलो म्हळ्यार ज्ञानाक अंगाच्या नाक आरोग्याक हेल्प करचे खातीर एक चिकित्सा केंद्र करचें. ताजे आजी आमगेले स्वाम्याले दिव्य आस्थान उद्घाटन जाल्लें आनी हाजे नंतर हांगा मुंबय मंगळुरा भितरी ज्ञानाक ते सवलतीचो उपलब्ध जाता. ह्या कारणान आजी आमी ह्या कारणान आमी आजी ह्या विशया भितरी आमकां मस्त हांगाचे ज्ञानानी आमगेले हांगाचे वैद्यांनी प्रतिश्ठीत वैद्यांनी तशींची मंगळूरकारांनी मस्तपुराची मदत केलेली आसा. ताजे खातीर आमकां आमगेलें केन्नाय तें ऋण विसरनाची. हे ताजे खातीर ते अंत भितरी आनी तुमी पुराजनांनी हे आमी केलेले उपचारा भितर करचे खातीर ताका संबंद करून ताजे उपयोग करून घेवका म्हणून सांगून आमगेली की अपेक्षा. हांगा हे हाजे खातीर ह्या फंक्शना खातीर आमगेलो अमूल्य वेळ घेवन स्वामीजी आयले खातीर आमकां तांगेली
मस्त अनुग्रह जाला आनी तुमी पुराजनांनी आमगेले ह्या प्रोत्साह दिवचे खातीर तुमी आयले पळोवन तुमकां आमगेलें स्वागत करता आमी आनी ह्या सभेचे आतां आमी सुरू करताची प्रकरणां. वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय. मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय. कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय. वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय. पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय. पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय. ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय. वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय. आतां सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाचे कार्यदर्शी जावन आशिल्ले श्री अतुल कोडवा हांणी प्रास्तावीक जावन 2 उतर उलयताचे. देवालय लक्ष्मी वेंकटेश्वर व्यास रघुपती नरसिंह देवालय उडगास कोर्नु स्मरण कोर्नु तशीची
काशी मठ दिव्य परंपरे गुरुपरंपरेचे सगळे यतिवर्यां पुराय नमस्कार करून विशेष जावन सुदीन तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक पांय पडून हांगा विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमला साष्टांग नमस्कार करून सुधींद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट स्वाम्यान भागमंडलांतू स्थापन करून ताजी जबाबदारी आमकां वयसून दिलेलो आसा. विशेष जावन तिनी महदुद्देश दवरून एक हेल्थ केअर दोन्हीचे गौ संरक्षणे की गौशाला ताजे विशयार तिन्नीचे विशेष जावन आयुर्वेदा संबंध पटवले आनी तशीच आमगेले परिसरा संबंध पटवले खंयची एक आस्त आसा की आमी वृक्ष म्हणटाची ताजे विशयारी रिसर्च की ताजी वृक्षवाटिका स्वाम्यान भोवदेन स्वाम्यान नांवारी भागमंडला केल्लें ताजी एक जबाबदार की तशीच हे पुरे विशयारी विंगड रिसर्च की कॉन्फरन्सेस की करचें एक जबाबदारी दिवन सेटअप केलेलो आसा. गौशाला प्रथम जावन करचें म्हूण आमी म्हळ्यार एक प्लॅनिंग केल्यार स्वाम्याले दशमानोत्सव देवाले दशमानोत्सवाचे विशेष एक संदर्भ हरिद्वारा चलता आसतना देवानाचे प्रेरेपण दिवन स्वाम्याक हें मंगळुरांत सुधींद्र स्वाम्याले एक स्वप्न आशिल्लें एक आश आशिल्ली हांगा एक विशेष जावन आमगेले समाजाचे वैद्यालय कोण पुरो वैद्यकीय क्षेत्र आसा की तांगेले मुंदाळोत्वनारी एक योग्य जावन आशिल्ली एक संस्था कोरकाम त्या काळार जायनी ताका पासेक पुनर्जीवन दिवका हांगा एक सान एक तपासण केंद्र पुणी कोरनू ताजे एक बी पुणी घालनू चातुर्मासा वेळारी जावका म्हूण एक आमकां आज्ञ दिवन आमी कार्यप्रवृत्त जावन हांगा ते पाविल आसाचे. हाजे विशयार मस्तपंत आमी मिटींग केलां स्वाम्यालेगी आमी वचून तांगेलें मार्गदर्शन घेतलां. स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें विशय कसो म्हळ्यार करचें आशिल्लें जाय आमी आतां प्रारंभ सान आसचा पुरो जाल्यार आमगेलें कसो एक विजन आसा की तें व्हड आसता. आमगेले मिटिंगांत आमी पास केलें कसो म्हळ्यार एक सान एक तपासणा केंद्र एक कलेक्शन सेंटर म्हणटात म्हळ्यार ब्लड कलेक्ट करचें विंगड लॅब्स मस्त कडेन आसता थंय वचून तें टेस्ट जावन एक रिपोर्ट पावचें म्हूण सुलभ काम आमकां कसो न्ही ट्रस्टीज तांतू मस्त माथ्यून ना एक 2 स्टाफ दवरले जाल्यार ब्लड डेताची तांगेले विंगड टेक्निशियन्स आनी आसताची आयिल्लो दुड्ड सम पावला की म्हूण पळोवचें जाल्यार स्वाम्यान आमी कलेक्शन सेंटर जावचें ना पोस्टमॅना काम आमकां नाका आमी करचें जाल्यार स्वाम्यान नांवार करचें जाल्यार लॅब आमगेले जाग्यार आसता. सांगचें कशें म्हळ्यार एक सान एक बी घालून आसता पुरो जाल्यार एक व्हड विजन हाजी मागशें आसा जबाबदारी व्हड आसा. जबाबदारी आमगेले मान न्ही सगळे पेंटेचे तशीच विशेष जावन कोण हांगा वैद्यकीय क्षेत्रार आमगेले समाजाचो आसा की तांगेले आसा. दोन्ही विशय कसो स्वाम्यान सांगेल म्हळ्यार क्वालिटीन तूं कॉम्प्रमायज करूं ना. एक रिपोर्ट हें सेंटरा दाखोवन आयिल म्हण जाल्यार ते रिपोर्ट खंयची डॉक्टरान जाल्यार एक्सेप्ट करता. हें
आमकां दोन्ही विशय सांगेल म्हणटाना एक रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशना वटू टाय अप जावन हें तपासणा केंद्र घालका आमकां हाजे अनुभव उणे आसा आमच्यान घालू जायना जाल्यार कोणा लोट करता पळया तांगे लोट करतना तांगेलो रिपोर्ट अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट जावका म्हणलें एक आमकां आदेश जो एक एडवायस म्हणटाना आमगेले समाजाचे KMC हाजी पूट जाल्यार हरिद्वारांत महादेवेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट थंय चलोवचें आशिल्लें हॉस्पिटला वटू KMC ऑलरेडी आमगेले एक टाय अप जावन एक साधारण 2 वर्सां करून तांणी थंय 3 वर्सां करून थंय तांणीची हॉस्पिटल चलयता आसच म्हणटाना आमी तांकां एप्रोच जावन आमकां आमगेले जनरल सतीश पै हांगेल मुखांतर आमी प्रयत्न करून तांणी सुलभेर आमकां हें काम करून दिलेलें आसा इत्याक त्या संस्थे जाल्यार आमगेले संस्थान आमगेले सोम्यार वयरी आशिल्ले एक अभिमान तेन्ना आमगेले तिनूय पॉयंटां येतात क्वॉलिटीन तूं कॉम्प्रोमायज करूं ना आमी कसं एक कोर्ण दिताची सानो जाग आसचा पुरो करतना योग्य एक रितीर जावका तांणी कसन एक निमगिता की तें दिवका फाल्यां आमकां दिल्लें उणेपण जाल्लें आमकां योग्य रितीर चलोवचा जायना जेवो हें उणें आसा म्हणल्यार एक मना येवचा नज कसन एक कॉम्प्रोमायज करूं ना म्हणल्यार एक आमकां स्वाम्यान सांगिल्लें परत सांगती कसलें म्हळ्यार एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन म्हणले कोडले आमी एक उणी रिती एक उणी दरार आमी करताची म्हूण बारसरल्यांची सत्य जाल्यार थंय दवरची कसं क्वॉलिटी आसकी थंय आशिल्ले एक कसं एक फेसिलिटीज आसकी खंयच्याचे पशी एक लेटेस्ट लॅबा पशी खंडीत उरना एक ಸ್ವಲ್ಪ एक स्तर चढ आसता पूर शिवाय उणी खंडीत काय ना थंय डॉक्टर्साक कसं एक कष्ट जावचा ना प्रत्येक कडेन AC घालका पुरा व्यवस्था कोरका जाग उसान आसता पुरो जाल्यार खंयचे एक उणेपण जावचा नज म्हणून आमकां एक स्वाम्यान निर्देशन दिल्ले प्रकार आमी मुखारसून एक चंद रितीर आज जाल्लेलो आसा हाका आमगेले इंजिनियर जावन आशिल्ले वेंकटेश पै तांगेले सह हें जावन आशिल्लें अश्विन कामत शिवानंद प्रभू हांणी पळय मस्त आमकां शिवानंद शेणे आनी मस्त आमकां सहाय केलेलो आसा स्वाम्यान हरिद्वारांत हाजे विशय सुरे सांगिल्लें CL शेणे मम्माक CL शेणे मम्मान लागीं घेतिल्लें विक्रम पै एक डायग्नोस्टीक सेंटर म्हळ्यार मस्त पुराय एक रेग्युलेटरी कंप्लायन्स हा विशय आज मस्त पुराय डॉक्टर्स पुराय क्लिनिक्स बंद करतात कसं म्हळ्यार गव्हर्मेंटाले तितले एक नमने रेग्युलेशन्स तांतूय अल्ट्रासाउंड मशीन घालका म्हण जाल्यार विशेष जावन एक नमने हांव एक 3 के 4 एफिडेविट सायन करून दिलात मस्त नमन्याचे एक कंप्लायन्स रिक्वायरमेंट आसा ताजे पुराय आमकां सुललीत जावन म्हळ्यार तांकां अमृता क्लिनीक चलोवन गोतस तांणी आमकां कशी कोरका आतां पोल्युशन बोर्डाचे लायसन्स जावका वेस्ट मॅनेजमेंटा लायसन्स जावका ते अल्ट्रासाउंडाक तर DOचे 3 की बनता एक इन्स्पेक्शन तें ऑर्डर करता जाल्यार इन्स्पेक्शन ते देवोंक मशीन जाल्यार एक बंद इन्स्पेक्शन तेजे ओपन करता जाल्यार इन्स्पेक्शन तशी 3 की बनता इन्स्पेक्शन आनी खंयचे एक डॉक्टर निमित्त रिन्युअलाक 6 म्हयने काडटाच जाल्यार आमकां योग्य समयार एक मशीन
पुरा इन्स्पेक्शन जाऊ तशी आमकां तांगेले विशेष सहकार विक्रम पै हांणी दिवन हें क्लब्स समयार जाऊ तशी आमकां एक हेल्प केलेलो आसा. तशीच आमगेले इंटिरियर्स तुमी आज पळयल्यार एक चंद रितीर जावन आयलां. पुराय मारूर हांणी आमकां कोरून दिलां. तांकां जाल्यार मस्त आभारी जावन आसा. काम समजत की ना, क्लब्स समय जात की ना, गव्हर्मेंट हजार आमकां परमिशन्स म्हणटाची इलेक्ट्रिका आसच्या पुरो खंयच्याकय हनुमंत कामत हांणी एक विशेष काळजी घेवन दिसा एक पण थंय वच्चून कितले जालां हांव मुलके आसचें विंगड जबाबदार आसता. येवच्या जायना जाल्यार म्हाका फोन करून तांणी तात्तावळी अशें काम जालां हें बाकी आसा म्हूण सांगून एक हेल्प करून एक आज पुराय खंयचेय एक बाकी वनी आज जाकूनच खंयचेय एक टेस्ट करूंक आमी रेडी आसा. कसनय एक खंयचेय विशय बाकी ना. 26 आज ओपनिंग म्हळ्यार केलो पण कसनय एक 10% काम व्हरता जाल्यार सत्य सांगता जाल्यार आज आमगेलें कसनय एक काम बाकी म्हूण ना. प्रत्येक विशयान थंय आमगेले रेडी जावन आमी फाल्यां दाखोवन आज दनपार दाखोवनूच जाल्यार प्रारंभ करूंक सन्नद्ध जावन आसा. एक व्हड विशय म्हळ्यार असल एक व्हड शहरांत शहरा मध्ये गव्हर्मेंट परमिशन मेळचें आसता पुरो मॅशिन्स पुरो एक 3-4 म्हयने भितर करचें म्हळ्यार एक सुलभ विशय न्ही. म्हळ्यार एक बिल्डींग रेडी आसता पुरो जाल्यार ताका आमी इंटिरियर्स एक बिल्डींग एक रूम कंप्लीट करूं आशिल्लें, टॉयलेट्स करूं आशिल्लें, मस्त पुरो काम आशिल्लें. देवाले स्वाम्याले आशिर्वादान क्लबचो समयार जाल्लो आसा. सांगचे उद्देश कसो म्हळ्यार देवालेक दया हें कार्य खंडीत आसा म्हूण हें दाखोवन दिता. ताका अनेक कसने एक निदर्शन म्हळ्यार पयर आमी 23 तारीखेक हांगा एक मेडिकल कॅम्प म्हणून हाजे कर्टन रेजर म्हळ्यार आमी खंयचेय एक व्हड काम करता जाल्यार ताका एक साना एक एपिटायझर म्हणटात कसने एक फस्ट स्टार्ट करचें जना एक ताजे विशीं तिळवळीक हाडका म्हणून एक मेडिकल कॅम्प केलेलें. त्यान जाल्यार सुललित जावन एक 300 वयर पेशंट्स येवन ते दिसू पुरो जनाकय योग्य रितीन डॉक्टर नरसिंह पै, शिवानंद पै तशेंच आमगेले डेंटल कॉलेजाचे स्टाफ पुरो आयिल्लेची अशोक प्रभू मस्त डॉक्टर्सान येवन हांगा आमकां हेल्प करून 300 पशे चड पेशंट आयिल्ल्यांची तांकां जाल्यार मस्त आभारी जावन आसाची. मस्त डॉक्टर्सान आमकां सांगलां तांगेले समय दिताची. आमी सुरेख डॉक्टर्स जाले एक मिटींग सोमेल्या करतना आमगेले डायग्नोस्टीक सेंटर करताची म्हूण तिळवळी दिवचे खातीर एक आमी मिटींग केलेलें. जाल्यार त्या मिटींगान मस्त डॉक्टर्स येवन सांगले कशें म्हळ्यार आमकां उमेद आसा तुमी एक 2 कन्सल्टींग रूम कोरून दियाची आमी आमगेलो समय तुमकां दिताची. थंय आयिल्ल्या पेशंट्साक योग्य रितीन आमी तपासण करून की उणीक हाजेरी कोरून कसन आमगेले निमित्त जावका आमी खंडीत करतात एक 2 रूम पुणी आमकां दिवका म्हूण सांगून तांगेले उमेदीर एक आमकां सांगिल्ले प्रकारे आमी कन्सल्टींग रूम आनी आतां केलेलो आसा. तशी तुमगेले पुरो जनाले एक सहकार मेळका हांतू मुखारसून कशी म्हूण सांगल्यार एक आरोग्य कार्ड म्हणून आज स्वामेल हस्तून एक रिलीज जाता सुदिंद्रा आरोग्य कार्ड म्हणून. हें आमी प्रथम जावन आज आमगेले एक परंपरा कशें म्हळ्यार वेद विद्वानाक आमी केन्नाय एक तांगेले आशिर्वाद घेवन की तांकां एक विशेष तरा एक गौरव दिवन चलचे समाज तसो जावन हाजे आरोग्य कार्डाचे आमगेले मालगड वैदिक कोण आसा की तांकांय दिताची समाजाचे कोण कोणा एक उपयोग आसा की तांकांय दिताची. समाज म्हूण मात्र न्ही आमगेले धर्माचे कोण कोण आसा की तांकां हें पावका म्हूण स्वाम्यालें एक व्हड एक उद्देश. हाजें कसं क्रायटेरिया आमी तें मुखारसून स्ट्रेंथन करता वता जाल्यार आज एक सदां 150 जनाक स्वामेल हस्तून हें सुदिंद्रा आरोग्य कार्ड वितरण जाता. हाजेन करतना आमगे लॅबांत डिस्कावंट की आमगेले कन्सल्टींग फी आ डिस्कावंट की आमी गेलेले आसले मशिनरी आसता बरो अल्ट्रासावंड ही खंयचेय एक आमगेले कसं इक्विपमेंट जेवो
हें आसा की लॅब्स तांतू डिस्कावंट की मुखारसून विंगड हॉस्पिटल्स आहा टायअप करून ऑलरेडी आतां डेंटल कॉलेजाच्या तांगेलो तांगेलें विंगड प्रोसिजर्स 25% डिस्कावंट तांणी आमगेले कार्ड होल्डर्साक दिता म्हणून आमी तांगेले उलयतासाची तशी विशेष जावन कसकसाने एक फेसिलिटीज साध्यच की आमी तें हें कार्ड होल्डर्साक दिव तशे प्रयत्न करताची म्हूण सांगून हें एक प्रास्ताविक 2 उत्तर स्वाम्याल चरणां अर्पण करून रबयत. धन्यवाद अतुल. आतां हें सोमेल आपण साकार जावंक जाल्यार अनेक जनालें योगदान आसा. तांतू तांकां पुरो एक सना म्हणटा गौरव दिवचे कार्यक्रमात अतुलान चलोवन दिवका म्हण निमून घेता. डॉक्टर नरसिंह पै कार्डियोलॉजिस्ट आणि एन प्रसाद घेवका म्हणून सोम्यान निमून घेतला. ताणें एक 2 उतर उलयताचे. हासना रोड जावन आशिल्ले काशी मठाचे अधिपती जावन आशिल्ले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक, आमगेले ग्रामदेव जावन आशिल्ले वेंकटरमणाक, तशीच आमगेले प्रिय गुरुवर्य जावन आशिल्ले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक आनी सगळे गुरु परंपरेक वंदन करून आज स्वाम्याल आज्ञे प्रकार 2 उलोवचे हांव तुमगेले मुखार आयला. शरीर मध्य खलु धर्म साधनम म्हण आमगेले शास्त्रा भितर सांगताचे. शरीर आसचें कसलें एक मनशाक धर्मा काम करच्याक. धर्म म्हळ्यार कसलें आतां स्वाम्यान आमकां धर्म शिकयताचे. आमगेलो धर्म कसलें आमी वैद्य, आमी आमगेलें काम करका. तुमगेलो धर्म कसलें तुमी व्यापारी, तुमी व्यापार करका. तशें प्रति एकल्याक तांगेलो धर्म म्हळ्यार आसा. पण ताजे ಒಟ್ಟು आमी सुसंस्कृत जावक जाल्यार स्वाम्याल दया गुरुल आशीर्वाद केन्नाय जावका. पंकुम लंगय तेगिरी म्हण सांगिल्लें तुमी आयकून आशा पुरोची. देवाल दय आसल्यार कोणें खंय उडच्या जाता म्हळ्यार हाज्या पशी व्हड निदर्शन आमकां नाका. व्हड स्वाम्यान सादारण 2 वर्स हांगा तांगेल्या आरोग्या खातीर मंगळूर पेंटेंत राबून आशिल्लींची. तेन्ना प्रति दिवस स्वाम्याल ओट बैसून आमी सुसंस्कृत जाल्यांची. त्यामुळे स्वाम्याला एक 2 उत्तर ऐकताना मनाक तितलं मला खुश जाता. आणि त्यांनी वैद्याल वयर दवरलेली प्रीती आमगेले मंगळूर समाजा वयर दवरलेली प्रीती पळयल्यांक गोत्तू. त्यामुळे हांव विवरण करचें साध्य ना. तांणी उरलोत तें मोगा उतर तांणी प्रेरेपण दिवं तसले 2 उतर आयकल्यार तुगेलो सगळो दीस तूं कितलें थकान जाता की तें पुरें वता आशिल्लें. तांगेल्या मनान तूं व्हड इच्छा आशिल्ली. केन्नाय तांणी सांगचें आशिल्लें. कशी एर्नाकुलमांत आमगेले सुधींद्रा मेडिकल मिशन आमकां मस्त विशय गोत ना. हांव एर्नाकुलमाक गेल्लोय ना, सुधींद्रा मेडिकल मिशन पळयलेलें ना. बट तांणी केन्नाय कुडा भितर सांगचें आशिल्लें थंय कितले छंदायर चलता तशीच मंगळूर पेटेंत जावका म्हण तांणी मस्त प्रयत्न केलेलो आसा. ताजे विशय ताणें आमकां सांगिल्लो आसाचे. प्रायेन आमी तेन्ना मस्त सान आशा पुरोची. त्यामुळे म्हाका उडगास ना. 86 इसवींत की हांगा 1 पटी 2 पटी तांणी प्रारंभ करचा प्रयत्न केले. बट कशें की देवाल इच्छा ना की आमगेले हें समना की जाल्लेलें ना रे तें एक जावका म्हण कितलीकी पटी आमगेले सिनियर डॉक्टर आमगेले वैद्याल गुरू डॉक्टर रमेश पै हांगा आसा. म्हगेल्या पयस चड अनुभव तांणी सांगच्या पुरत तुमकां. बट कितलीकी पटी तांणी ह्या विशय प्रस्तावन केल्लेलो आसा. बट कशें की आज आमगेल्या मठाधिपतीन ह्या विशया काळजी घेवन 3 म्हयने भितर हें जगता म्हूण तांणी फर्स्ट मिटींग आपयताना तांणी सांगलें कशें जगता म्हळ्यार गोत्ता. बट तो वेदव्यास कोणाले माथ्यार बसून करून घेता म्हळ्यार विशय खंडीत. त्यामुळे कितलीकी लायसन्स आमी करता जाल्यार 2 वर्स पुर्तुगेज एप्लिकेशन दिला क्लिनिकाक. बट हांगा स्वाम्याल नांवार चल संस्थे 3 म्हयने भितर पुरे क्लियरन्स जावन आज आमी रेडी. तशी हे सान रितीर केलेले काम आसा पुरो. बट स्वाम्यान तांचो मस्त मन घाला. तांगेलो गुरूल उद्देश कसो आसा ते साकार जावका म्हळ्यार व्हड इच्छा हाजी म्हाका आसा. तशें जावन म्हाका कसलेय संशय ना. आज हे सान दिसचा पुरो पाय खंडित 1 वर्स 2 वर्स भितर व्हड रितीर कशी कोचिना चलतस की कशी एर्नाकुलमा चलतस की ताज्या पशी व्हड रितीर हे मंगळूर पेंट स्वाम्याल पाठीबला राबून हें करून दिता म्हूण म्हाका दिसता. आनी खंडीत देव तशी आमगेले व्हड स्वाम्याल चैतन्य हें करून घेतले म्हूण उरलो न्हू. हे 2 उतर स्वाम्याल चरणाल अर्पण करता.
आमगेलें हें महत्कार्यांतू कोण कोण आमकां सहभाग घेतला की कोण सहकार दिला की तांकां एक सोमायल प्रसाद दिवचो तांकां एक सनामटा आमगेले एक स्मरणीक जेवो एक योग्य रितीर तांकां एक हें करचें आमगेली एक जबाबदारी. प्रथम जावन श्री वेंकटरमणा टेंपल मंगळूर स्वाम्यान तावळी प्रसाद दितना सांगलें देवालय एद्राक चलची आशिल्ली एक संस्था कसं असल्यार देवालय एक अनुग्रह तशीच सहकार देवस्थानाच केन्नाय आसा. तशी प्रथम जावन श्री वेंकटरमण टेंपल मंगळूर हांकां आमगेले एक सुधींद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट हाजे तर्फेन आमी तांकां आभारी जावन आसात. दोन्ही जावन आमगेले टायअप जालेले KMC ओटो ताजे चेअरमॅन MG चेअरमॅन जावन आशिल्ले डॉक्टर रंजन पै तांणी हे विशयार भारी संतोष पावल्यांची जाल्यार कारणांतर तांणी विंगड कडेन प्रयाण करचें आशिल्ले कारण आज हें फंक्शनाक येवचें जायना. तांगेले तर्फेन सतीश पै हांणी स्वाम्यालागी स्मरणीक घेवका म्हूण नेमून घेता. तिन्नीच जावन डॉक्टर उन्नीकृष्णन डीन KMC मँगलोर हांणी येवन स्वाम्याले प्रसाद घेवका. गणेश माम डॉक्टर श्रीकला बालिगा डायरेक्टर लॅबोरेटरी सर्विसेस KMC मँगलोर. डॉक्टर अनुपमा हेगडे HOD बायोकेमिस्ट्री. एक एग्रीमेंट म्हळ्यार मस्त गिव एंड टेक म्हणटा मस्त एक नेगोशिएशन आनी आसता मस्त कॉल्स आनी आमगेले केन्नाय इंटरॅक्शन सुब्रमण्यम उडुपा हांगेले ओटो आनी ऑपरेशन्स मॅनेजर KMC मँगलोर केलो पण तांगेले रजे वेळार जाल्यार आमी तांकां बाद दिवन फोन करून बाद दिलेलो आसा. तशीच राकेश हेड ऑफ मार्केटिंग KMC मँगलोर. बनी सुमार वर्ष दाखून आमगेले समाजात डॉक्टर्स मंजेश्वरा वचून तांगेली सेवा ते करता आसाच निरंतर करता आसाची तांकां ह्या सभेंत आमी गुरुत्वसूचे आमगेले आद्य कर्तव्य जावन आसा. तांतू विशेष जावन आमगेले पैमाम डॉक्टर रमेश पै हांणी हाजी पुरा जबाबदार घेवन
कितलींय वर्स दाखोवन चलयता आसाची आनी येवन स्वाम्याले प्रसाद घेवका म्हणून विनंती. तांगेले हानी जाल्यार श्रीमती जाल्यार पॅथॉलॉजी तांणी जाल्यार आमकां सांगलां आतां चलचे सेंटरांतू विशेष जावन महिळे हांकां तपासणाचें शिबीर तात्तावळी कोरून तांणी आमकां सहकार दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. तशीच डॉक्टर R.N. सुजीर, डॉक्टर उमानंद मल्ल्या, डॉक्टर मंजुनाथ कामत, डॉक्टर अतुल कामत हांणी थंय मंजेश्वरा तत्तावळी वचून थंय सेवा करता आसाची. आमी तवळ सांगिल्लें 23 तारखेक हांगा एक मेडिकल कॅम्प केलेलें. तांतू विशेष जावन अमृता क्लिनीक तशी विंगड हांणी आमकां सहकार दिलेलें. तांणी पुरो जनान जालें आनी मुखार तांगेले समय हें सुदिंद्रा डायग्नोस सेंटर हांगा दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. तांकां जाल्यार आमी एक आभारी जावन आसाची. तांतू डॉक्टर नरसिंह पै, डॉक्टर शिवानंद पै, डॉक्टर नागेंद्र नायक, डॉक्टर कुंबळे अनंत प्रभू, डॉक्टर राजलक्ष्मी, डॉक्टर नंदिता शणै, अशोक शणै हांणी तशें हांव तवळ सांगिल्लें आमकां आजी हे तारीख भितर कोण दिवच्याक संपूर्ण सहकार दिवन एक साध्य कोण दिलेलें. एक CL शणै माम, सुरेख हाजे विशयांत आमकां कशें करता म्हूण माहिती दिवन आमकां एक मार्गदर्शन केलेली हिरिय व्यक्ती. तशीच थोनसे सतीश पै, डोंगरकेरी विक्रम पै, हनुमंत कामत मंगळूर, एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन म्हणले कुडले मस्त दानींग गेले सहकार अगत्य जावन आसा. केन्नाय कसं नाही करतना आमी एक तशीच आमगेले कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणटाची कॉन्ट्रॅक्टर्साक पुराय आमी क्लप्त समयार ताणें आमकां कोण दिलेलें आनी तो मुख्य जावन सगळेची एक जबाबदार घेवन पैलँड्स हाजे मालिक जावन आशिल्ले वेंकटेश पै हांणी येवका. तांगेले प्रत्येक विशयांत एक मायन्यूट डिटेल्स वचून आमकां हेल्प केलेलो आसा. तशी पैलँड्साचे अश्विन कामत हांणी जाल्यार येवका. दीस रात हांणी पुराय वेंडर्सा फॉलोअप करून कोऑर्डिनेशन करून हें सेंटर चंद रितीरी जावच्या एक मुख्य कारण जावन हांणी आसात. तशीच इंटिरियर्स जनरेटर हाजे पुराय मारूर अजित पै आनी रहस्या
शशिधर भाई आमगेले ट्रस्टा आसाची तशें जावन आमी तांणी आमगेले म्हण आमी तांकां आमकां सन्मान करचा ना. चॅरिटेबल म्हणतना खंडीत दानींग गेले की आमकां एक सहकार तांगेलो सपोर्ट जावका. विशेष जावन सोम्यान हें एक जावका म्हणली कुडले आमगेले निमित्त कसन जावका आमी अमके करताची म्हूण सांगून मुखार येवन आमकां सहकार दिलेलें आशिल्लें दीपक शणै वाशी तशीची शिब्रोर अजित कामत हांणी दोग जाणांनी आमकां विशेष जावन सहकार दिलेलो आसा. कारणांतरारी हें दिवस तांकां हांगा म्हळ्यार विंगड विदेशांत तांगेले प्रयाण करचें आशिल्ले निमित्त आज येवच्या जाय न्ही जाल्यार तांकां आमी उडगास काणू देवा लेगीत तांकां आनी मुखार जाल्यार शक्ती सामर्थ्य दिवन समाजा सेवा अशी करची भाग्य दिवका म्हणून स्वाम्या लेगीत तशी देवाला मागून घेताच. तशीच आमगेले मैसूर जगन्नाथ शणै हांणी जाल्यार विशेष आमकां सहकार देणगे रुपार जाल्यार दिलेलो आसा. तशीच सुब्रायम पै हांणी जाल्यार हे संस्थे खातीर आमगेल्या ह्या प्रोजेक्टाक स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद कोरका आशिर्वचन कोरका म्हणून स्वाम्याच्या चरणां मागून घेता. प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात. आज आमकां आयजलेरी आवड एक संतोष दिवस. कारण इतें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. काळिदासो म्हण सर्वांनी ऐकिल्लो आसा. व्हड कवी आतां नोबेल दिमका जाल्यार तागे एक काव्याक नोबेल दिमका जाता तशी
ताण केलं काव्य म्हळ्यार तितून छंद छंद काव्य उपमा कालिदासस्य उपमा म्हळ्यार कालिदासा म्हणकी असता तागेल्या म्हणकी उपमदिमच्याक तशीची म्हण उपमा तशी उपमदिमच्या कालिदासा म्हणकी कोणें ना भारवेर अर्थगौरवम म्हणून सांगता ती तशी उपमा अत्यंत श्रेष्ठ कविता प्रकृतीक सिक्की तागेल्या म्हणकीच एक आसा ती पुरा कवी ना म्हणून सांगना ती प्रकृती ताण कशी शिकल्या पळयल्या म्हळ्यार तागेल देखून शिकुका एके देशांत आमगेले भारतांत एके देशांत एके रीती आसा एके रिवाज आसा तेंगेले री तागेले ते काव्य आल्या तो किती भोवला कशी मना वेल्या देवागूत तसो तो कालिदास ताणें काव्य केल्या ते काव्यांत प्रधान जावन ताणें काव्यांत महाभारत लिंग पुराण पुरा कलेनस तंतु ही कुमार संभव म्हणून एक काव्य रघुवंश अत्यंत श्रेष्ठ मागीर कुमार संभव ते कुमार संभव म्हळ्यार अर्थ कसलो म्हळ्यार स्कंदालो सुब्रह्मण्याले जन्म संबंध पाव कसं की सती देवीले देहत्याग केलं तिने मागीर तिका हांगा तारकासुरा मरचे कशी हांगा जातस त्या वेळेर पार्वती महादेवा तपस करतस केपा कठीण तपस करतस काही तिगेल निमित्त सुब्रह्मण्य जामका स्कंदो महादेव जले अत्यंत तपसार बसला खंय तागेल तपस भंग करूं कोणाकय साध्य ना मागीर तिकेची कामदेवा पेटयत खंय अहंकारान गेलो कामदेव अशी नाही तर अहंकाराक ताण नाश करचे आक्कव्या मागीर तागे तपस भंग करता कामदेव मागीर ताका उडगास येता पार्वतीला हिगेन तपस कशी बल आसा ही यथार्थ जाम म्हाका मेळच्याक म्हागेले धर्मपत्नी पयमच्या योग्य स्वयं तिका परीक्षण करका तिका ताका कळतले विषय नाही प्रपंचात दाखोवन दितस महादेव तोय ती करता महादेव एक वठुरूपान वत खंय पते एक ब्रह्मचारी दोग जाणांनी खंय वचात खंय एक ब्रह्मचारीन भिक्षा मागून वचात खंय एक संन्यासी लोकांनी मुखय ग्रस्तांनी वचा जायना तशी आतां घाला न्हय फुडेंचें जिवनांत तेन्ना मुंजी वळेर आमी सांगचें भवती भिक्षान देही भवान भिक्षान ददातु भिक्षा करून जीवन करका ह्यो ब्रह्मचारी रुपान वत खंय महादेव थंय वचून न्हू पार्वतीन पुरा पळयतच की ती कशी तपस करता देव सुलभ नाही कितली हजारो हजार वर्ष तपस करतस महादेवाक मागीर विष्णूक सोडा पंचाग्नी तपस शेक्या वळेर चारी दिकतीन बेसून चारी सुतारी उज्जगलची खंय आनीक वयर मध्य सूर्याक पंचम म्हळ्यार मध्य मात्यार सूर्य थंडे वळेरी उदकांत ऐसा उदकांत बेसून तांतू तपस करचे खंय सन तपस करतोच खंय हे सगळें पळयन महादेवान ब्रह्मचारी ह्यो वत खंय वटरूपान भिक्षा निमगून पळय तू इत्यागेन तपस करतस कसल प्रयोजन कोणा तपस करतस तू ताका ते महादेवाक कोण आस एक समवस्त्र स्व कसरकी गज चर्म घालची ताणे आनी खंय भोमचे स्मशानां भोमचे आनी भस्म हारलान भोमचे
यो तर तुगेल बाम म्हणजे आमकां तूं कितूल सुंदर आसा हाका नंतर तुका कोणें मेळ्ळी वे आनी कोणा खातीर हें तपस करतास शरीर माध्यम घालू धर्म साधनम शरीर आसतना तुका धर्म करूं जाता तू नास्तिक परम नास्तिक तू ब्रह्मचारी म्हूण भोमतस ब्राह्मण म्हूण नास्तिकाल उल्लम जाना म्हूण आसा आम तुगेल उल्लम जाना सांगू न्हू तो वत खंय तर ती वत खंय कुडां भितर आमच्या वचना ह्यो ती करता म्हळ्यार भट रुपार आशिल्लो महादेव येन तिका आतां तिका परीक्षण केलें की असो आमी विशयांतर गेले न्हय ते वेळार ब्रह्मचारी रूप जावन आशिल्लो महादेवान सांगितलें उतर काव्यांत महाभारतांत पुरांत साधन शरीर इदो म्हूण सांगता ती आमगेल दास साधन करू असेल देह हें इत्या साधन करू दिल्लें न्हय साधन करू दिल्लें जाल्यार शुरवेळी तिच्या आमकां आरोग्य जे आमकां सांगता ती हेल्थ इज लॉस्ट नाही पुरा लॉस्ट जालें इत्या पुरा सांगता इंग्लीश आनी खंयचे आमगेने पळोवन तांणी सांगचे आतां इंग्लीश मेडिसिन आसा उलयनात येता तांकां आयकोत आसा आतां सर्जन आसा हांगा सर्जना गुरू कोण सुश्रुत तो खंयची गो फार्माकॉलॉजी आसा तें ओरिजिनल खंयचें आमगेन इंग्लीश आमगेन शास्त्र न्हय आयुर्वेदीक आमगेन शास्त्र न्हय म्हूण सांगितलं ताका धूर केलेलो न्हय ताजे वर्त आमगेन शास्त्र म्हळ्यार आयुर्वेदीक आमगेल धर्माशास्त्र असो सांगिल्लें तें सर्वे आरोग्य प्रधान तेच खातीर पळया देवान जाल्यार आमकां आयजल्यार ताका एक देव आसा धन्वंतरी धन्वंतरी शब्दाचे धनु तरती ती धन्वंतरी धनुसा म्हणकी अशी देह तारण करचे खंय धन्वंतरी मग शब्दा वरतू तशें असेल तें आरोग्य संरक्षण करचें आमगेन कर्तव्य संरक्षण करचे खातीर देवान एक शास्त्र केलें आयुर्वेदीक आमगेले सगळे मत परंपरा आसा इत्यांतू विशेष जावन आयुर्वेदान निष्णात आमकां बोनेन फाम्याल काली आमी ज्या फुडें सांगिना बोनेन फाम्याल काला दुखून गोत्तू म्हूण न्हय प्राकाला दुखूनच इत्या देहाक विशेष आत्तन देह न्हय आत्तन देहाक आमी मेरया आत्त देह प्रधान आनी कांय ना आतांच इंजेक्शन येयन आसा आमी एक 10 वर्सां फुडें वाचची न्ही मनशा 150 वर्ष जीवन करता जाल्यार एक इंजेक्शन इंजेक्ट केला पुरो खंय पा ते इंजेक्ट केल्यार 150 वर्ष वरान जीवन करतलो खंय मनशाक आश जाल्यार कितें 100 वर्ष जीवन करता नाल्यार एकोलो अच्युतदासान एक काणी सांगची आशिल्ली एकाल्या 99 वर्ष खंय पा व्हड सौकार तो ICU वच खंय पा ICU सूचना कोणके एक डॉक्टरान आपयन खंय तेगेले पुत्ता हाका पोवन सांगीन खंय पळय हाका एक इंजेक्शन काडला जाल्यार ताका कितले लक्ष रुपया 10 लक्ष आतां 10 लक्ष इंजेक्शन दिना आपा गजल की लक्ष आसा ते 10 लक्ष रुपया एक इंजेक्शन काडल्यार आनी एक म्हयने ताका चड जीवन करुया यो कोम आंदाज खंय अर्द कोम आंदाज खंय आण ऐकीन खंय पुत्तार सांगीन खंय अरे मिकेल चक्का बूक हाडी आनी ते इंजेक्शन हाडी म्हळ्यार मनशाक कितलें जाल्यार जीवन भय्य म्हळ्यार प्रत्येक मनशाक भय्य सुची त्याक मरणाक कितले सांगच्या बरो मरणा भिव नासलेलो मनीस ना इत्याक ते भित्ता मरण इति म्हूण कळ्ळां तें दुखून डॉक्टर सांगे सांगू जायच ना पा खंयचे डॉक्टर सांग तें कसो न्हय तें आरोग्य जाल्यार प्रधान संरक्षण करचें आमकां कर्तव्य तें म्हूण आयच्या काळा न्हय आमी सांगतात आयचे तेंच जालें
आरोग्य प्रधान पळे आता हें आसा ती कसर की 80 वर्ष जाल्यार ती चर्मनीक हें जाम ती रब्बू कसन तें सुकून ती रब्बू कसन की इंजेक्शन स्कीम बा ना आनी आमकां कळ्ळां वाचचिले आमी हें सांगिल्यार रे वैद्यान ताका बेजार जाता न्ही आमी सत्य जावन असेल विषय इत्या ते नाही जाल्यार आरोग्य जे आमकां कितलें मन नास जाल्यार आरोग्य आयकना जाल्यार टायर्ड जाल्ली मस्त टायर्ड जाल्ली टायर्ड जाल्यार मन नास काम करूं जाय न्ही जाल्यार तेन्ना आरोग्य संरक्षण करता आमगेले सर्वे गुरुवर्यांनी आयुर्वेदा विशेष अनुग्रह केलेलो भुवनेन स्वाम्यान ऐकिनेन आस कराळ सर्पिता येन रक्षिता बालिका कसनकीची बडकळांत सूचना हेंची एकेली पत्तस खंय तिका पळयन खंय तिका जीवस सर्पान दंश केलेलो घास कळलो सर्पान आपेल खंय नायती न्ही इत्या आरोग्य जीवन ती एक मनीस तिका संरक्षण करता स्वाम्याक कळटा स्वाम्यान आपूण ओक्कत दिल्लें आमगेले मठ आंजली कितलकी ओक्कत आसा ती योग मळगड स्वाम्यान करून दिलेले वाचूक असो आमी सांगून येयले न्ही इत्या आरोग्या खातीर प्रधान जे आमकां आतां मॉडर्न सायन्स वाडन आमगे समाजांत सर्वय वैद्य कितलकी मेळटात व्हड स्थान मान गौरव मेळ्ळेले वैद्य कितलकी आसा शुरवेक स्वाम्यांनी एर्नाकुलमान सांगितलें अरे आमी कसणेपणी कोर का रे TMB शेणै तवळी आतना तो ताका सांगिन तवळी एर्नाकुलमान तूं शेणेन कुडून बसीन तांगेलें व्हड एक घर आतां ते सुदिंद्रा मेडिकल मिशना विशयी सांगिल्लें तुका आमी सांगता ती तें कसर की व्हड घर कसर की कारणांतरान तांगेलें बरो गेल्लें तें ऑक्शना दवरून तें घर स्वाम्या पूर्वाश्रमा फुडें तेंगे गुर्तस घेया रे तुमी बँगान दुखून घेता ना घेवया म्हूण अशी ना दुड्डू ना जागो घेवका हॉस्पिटल करका पूण दुड्डू ना जाल्यार तांगेल ते गट्स आसा ती 5 जाण आसा ती प्रधान जाण मिंड्राय म्हळ्यार TMB शेणी स्वाम्या येयलो हांगा कोटेश्वरात स्वामी स्वाम्यान एक मूलधन दिमका आतां 50 वर्सां हे वर्स त्या हॉस्पिटलाचे स्वाम्यान येयलो न्ही का स्वाम्यांनी मूलधन दिलें ताका मागीर ताका धैर्य कसं नाही करता तें घेतलें स्वाम्यान सांगीन तें घेतल्यार जालें ना तूं हॉस्पिटल बांदूची वय थंय व्हड एक वेंकट म्हळ्यार मस्त आराधन जेंचें घर आसा थंय व्हड एक वेंकटरमणान फोट सरी तिरुपत देवालो तो शुरवे तो कान उडोवन जाना तो मदें दवरगा शुक्राराक पूजा करगा कंडिशन धन्वंतरी जयंती दिवस विशेष हवन की पूजन करगा सान मटा प्रारंभ केले तातूंत प्रधान ते हॉस्पिटल वड्डू कारण कोण म्हळ्यार डॉक्टर KN पै आनीक LP प्रभू KN पै म्हळ्यार पद्मश्री तो हांगा कोणें आयकिल्लें नासकी ना की कितूल चांग डॉक्टर म्हळ्यार तितूल चांग डॉक्टर सगळे गव्हर्नमेंट मिनिस्टरां पुरा डॉक्टर तो तागे नांव ऐकिलां पुरो वता ती आमकां दिसता रमेश पै न्ही गुर्तशा पुरो KN पयलो कशी म्हळ्यार आयकीन आमी तो ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेजान तो सुचे मेडिकल कॉलेजान दुखून आमगेले सुदिंद्रा मेडिकल मिशन आयमचे इत्या हॉस्पिटल वड्डू काजिल्लो वृद्धी प्रधान वैद्यान पात्र व्हड
तो ट्रेनार येतलो तो ट्रेनार पेशंट्स पुरो आसता न्हय तितून डिमांड ताका पेशंट ट्रेनार चडटली आनीक चिकित्सा करतली येतनी वतनी तांगे स्टेशनार त्रिवेंद्रम दुखून हांगा वरान एर्नाकुलम वरान कितली गाडी आमकां दिसता 5-10 घंटे जाता 4 घंटे खंडीत जाता तशी ताणें तितून डेडिकेशन 1 रुपया घेवना आमगेले स्वाम्या ऑपरेशन 1981 स्वाम्याल बारीक प्रितीच्यो पूरा डॉक्टर असी आमगेली स्वामी 10 घंटे ऑपरेशन पूरा डॉक्टरान सांगिना स्वामी कांय दुखी कांय ना यो वेस यो आयलो फिजिशियन यो स्वाम्याल कान्ना हांवें सांगिना स्वामी हें सांगतले पुरा पळय हे डॉक्टर जाल्यार चांग दुखी आसता स्वामी तसले का वैद्य चांग एक वैद्य आमकां ताणता प्रधान ते मटेन ताचे फुडेंच TD मेडिकल कॉलेज म्हूण आशिल्लें फर्स्ट केरळांतून प्रायवेट मेडिकल कॉलेज दొరికానే कितले लोक आगोत आसा आज जाल्यार आयलापी चमकल्यारी TD मेडिकल कॉलेज वंडा नम म्हणून नांव आसता तिरुमला देवस्थान आमगेल भितेरी गौजी स्वाम्यान शत प्रयत्न केला आमगेल्या हातार बोंचाक आयकनी आतां गेले हांव ती गव्हर्नमेंट कोर्टान मेळटा सुलभ जावन असो हांगाच आयुर्वेदीक उद्यावर SDM कोणान तें कितले लोक आगोत आमी कांडिल्ले हेगड्याक मस्त जनांक गोत्तू नाम दिसता असो से एर्नाकुलमाक गेले हाय डेव्हलप जाल्ले रिडेव्हलप जाल्ले आज आमी पयर चमकले न्ही गेलेले वर्स चातुर्मासा मध्ये ते एक उल्काडणे फूड आमी पळयलें हॉस्पिटल एर्नाकुलमाचे आज पळयलें व्यत्यास आसा भारी चंद म्हळ्यार फेसिलिटी केल्या हांगाय जाल्यार स्वाम्यान 30 वर्ष फुडें 35-40 वर्ष फुडें एर्नाकुलमाक कशी सोसायटी एक्ट प्रकार आसा की तेच डिट्टो कॉपी घाल हांगा प्रारंभ करचे खातीर केलें फात्तोर गेलो 2 पंत आमी मंगळुरान पळया एर्नाकुलमच्यान दुड्डुना हातांत जाल्यार तांगेन एक विल पावर तांणी कोरका म्हूण हट्टार केले आज 50 वर्सांनी आज आमी निमगिता ती आमगेल समाजा तर्फेन आतां वैयक्तीक जान मस्त हॉस्पिटल आसच्या बरोबरपणानेच समाजा तर्फेन 10 जनाल जावन आसूचे हॉस्पिटल मिलारी ते एकच एर्नाकुलमचे सुदिंद्रा मेडिकल मिशन हांगाय जाल्यार तशी जाम काय ती मंगळुरान लेखिल्यार खंयचेय जाता खिलायत सांगचे स्वाम्यान दొరికాन खिलायत गेंबा दुबई खंय मनांगल जाल्यार आज आमगेले कितली वैद्य आसा ती मिनिमम 100 जाण पडी आसा नेफ्रोलॉजिस्ट कसं ना युरिनरी आसा मागीर खंयची की हार्टाची आसा ती फिजिशियन आसा ती न्यूरोलॉजिस्ट आसा ती ऑर्थो आसा ती ऑन्कोलॉजी आसा ती मागीर आमकां ना रे मस्त सांगिल्यार कळटा उडगास ना दोळ्याचे आसा इपोमॉलॉजी कसन तक नांव पुरा आसा ती करूंक मुखारशी जायनी जाल्यार कसनय आसो आमगेले स्वाम्याल इच्छित सांगून मंगळुरा करूं जायनी सांगच्यांनी कसनय जायनी मंजेश्वर देवस्थानाच्यांनी जाग दिवन हांगाचे 4-5 डॉक्टरान वचून मंजेश्वरा वचून करतानी आतां तेंचेल तर म्हूण दिसता हांगा तावळी आमी करनी
आमकां नाका इत्या व्यापारी आसा ते आमकां उद्योग आसा ते डॉक्टर्स आसा ते नर्स आसूं आसा बरो मागीर पारा मेडिसीन आसा ते पुरा आसा ते चार्टर्ड अकाउंटंट आसा ते खंयचे की नासतील ना ह्या मंगळुरांत सर्वे आसा ते मलयाळान एक म्हणणी आसा उचक्यार मणी कट्टोम माजरा कोण गांठ मंदितने पूरा लिडर मुखार शित गेले आतां सांगीन नरसिंहपयान थंयसर आमकां गोत नासिने स्वाम्याक केन्ना येतालो तो तागेलो भाव आसा रमेश पै पुरा स्वाम्यान सांगचेंच तें आसिने आमकां कळ आसली जेला आमी ऐकिना ना समजता पंत कोणेय मुखारशीन आमगेले समाजाचे गुण की दोष की आमकां कळा तशीच अंगाई कोटेश्वरांत आतां समू और स्वाम्यांनी बोनेन स्वाम्याला एक मनांत व्हड इच्छा रे हर्बल गार्डन कोरका 30 वर्ष भोवली घुवली सगळे गांव बोमचे मात्र करचे काय ना धरक्यांनी एक पंत अरे वृद्धाश्रम करू स्वाम्यान ऐकनी नाकृतें हट्टा केलें आमकां तें न्ही रे आमकां जामकां आयुर्वेदाचें कोणेय करना अशीच आमी हांगा दुखून येयले न्ही खंय तें 2013 स्वाम्यान तेज सांगचें हटा व्यसनी करताय की ना व्यवस्था करया व्हड प्रोजेक्ट रिपोर्ट न्ही करून नाल्यार पळोवंक आसे न्ही ताजे मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट हांगा मेडिकल कॉलेज ना डिस्पेन्सरी ना कांय ना मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून नाल्यार एक गांवांत तूं मेडिकल सेंटर कर का म्हण एक मेडिकल सेंटर सरी कर न्ही आमी कोणा दुर्विताय न्ही आसेल सत्य जावन नासले विशय सांगताच असं आमी अशी सांगचे न्ही निमगेल्यार कळटा न्ही मागीर स्वाम्यान एक सांगेन कोरका डेट दिली आमी करताय की ना डेट मात्र नाही ताची व्यवस्था अशी नाही स्वाम्याला सांगीन स्वाम्याक कितली खुशी जाली स्वाम्यांनी आमी निमगेन स्वाम्याली स्वामी आमी निमगेन नांव खंयचें घालका म्हण ताका पळय हांगेल बोन स्वाम्याले न्हय न्हय आमगेले शुरवे स्वामी कोण यादवेन स्वामी तांगेल हुडगा सांदो आमी कोरका इतिहास सर्वे गुरु परंपरा आयुर्वेदांत सुचे शुरवे स्वामी ते तांगेल नांवार घालका आमी निमगे न्हय दयसारान तूं आनी आमगेले एक निमगू सांगीन मला कोणाक भितर एंट्री ना न्हू जायत रे निमगिता ती मागीर बोन आयुर्वेदीक तशी प्रारंभ केल्यान तें हांगा अशी मुखार शित गेली कासानय करनात आमगेले गुण पयर आमी एक टेस्टाचे आमगेले मस्तकाय उलोवन बेसना ती आमकां 12:30 जाली न्ही पयर एक केदनाय आमी केदनाय करची टेस्ट ते कशी आसा लोक ऐकिले ना सर ना म्हण आमी सांगना ती अशी आश्चर्य आमगेले डॉक्टरान करचे मागीर ते डॉक्टर्सांनी एक ओगी कर स्वामी टेस्ट नित्या टेस्ट पुरा टेस्ट करचे नॉर्मल तांकां तांकां आतां पयर कळ्ळें ना स्वामी आतां पुरा डॉक्टर्सांनी ती म्हणल्यार टेस्ट बरोवन दिवचे खंय शुरवेक आज शुरवेक टेरेस्कोप पळोवची न्हय खंय पा टेस्ट पळोवची खंय आमकां आयकोत ना आसी न्हय ते तुका टेस्ट कर गा आमी कोणाक हें केलें न्हय काल तशें राबिला टेस्ट जायत आमी सादारण बेंगलोरा करचे ते बॉम्बेंत करया हिंग बॉम्बे जमकली व्हड एक नवा हॉस्पिटल आमी जमकली थंय आपोवन वेलो कसर की स्वाम्याक बेसका नवें फर्स्ट एक बूक केलें कसर की सूट रूम हो ये इतरी घर बिवें लेकिन आमी ते सूट रूम आमकां गोत सुवे जाल्लें चमकली एक डॉक्टर आमी लेकिन तो डॉक्टर रूम तो येयलो
परिशोधन केली कसं ना काय नेगेटिव्ह समज जायत आनी गलेली नेळस तिने कसन की आमकां गोत ना आमले किन कसन की दिम चावत म्हणटा हें घाल्लें कसन तें सुव ड्रिप कसल्याक हें घाल्लें आमकां गोत ना तें आन घाल्लें कोणाक तूं हें कसं कसं ना आजवरान कोरोनातील विशय हे सगळं येयली तें बॉटल घालें आमी लेकीन कसन की ऑक्क दिम चावता ती म्हूण कसल्याक हें मिमीन ते टेस्ट कोर काय जालें रात्री आहार खावचे ना रात्री आहार केल्यार मागीर खावचे ना 8:30 गड्डे इत्यादी ड्रिप मागीर कळ्ळें आमकां ही कसल्या ड्रिप निमीन हें ड्रिप स्वाम्यांनी खाण खायनी नवें खंय तो डॉक्टर पळय तें कितें निमीन न्हय मात उलारी खंय आमी सांजे वरान उपवास बिस्कावे निमीन कांय तोंदर ना आमगेन काडयेन काडयेन हातार घेवन गलाट केलो मागीर तांणी सकाळ टेस्टाक रुमा वचूं का पयल्या रुमा आमी लोक नासता रुमांत म्हूण कोणाक तूं 2 रूम असे एकची हें घे येयला ती कसन तें स्ट्रक्चर इत्या हें निमीर व्हीलचेअर घेवन येयला ती हें कसल्याक निमीन स्वामी हें प्रोटोकॉल आमकां प्रोटोकॉल आसा मिगीन आमी कसल प्रोटोकॉल देवान आमकां आंग पांय दिल्या ती हे चमकुचे खातीर तुगेले खंय गेम येता ती मिन चमकून तुगेली आतां आसो मिगीन प्रोटोकॉल आमकां प्रोटोकॉल आसा मिगीर चमकून गेली टेस्ट केली येयली कुडान आनी करचे पळोवन आमगेलें मन ना दिसना शीच आमी ते आसी न्ही निमगेन तमाश जावन निमगेन 1 लाख रुपये जालें रेका आतां बिल्ल ना स्वामी 1.25 लाख आमी तमाश जावन निमगेन बिल्ल 1.25 लाख त्या टेस्टाक आमी डॉक्टर साल हांगाची निमगेन स्वामी 5,000 रुपया मॅक्सिमम म्हणना तूं कसले पण कोरका हें खंय वचून रपता न्ही हें तें पण कोरका म्हण मनांत एक सांगत इतली आनी मनांत एक आसिल्लें देशमानोत्सव देवाल सिंहासनार बेसेल्लो ताजे उडगासा कसन पण कोरका कसन करचें म्हण आसिल्लें मत्यान घुमता आसिल्लें देवाक हरिद्वारांत तेच दिवस आश्वीज बहुळ दशम आश्वीज न्हय ज्येष्ठ शीच मना भोमता न्ही कोरया तेच वेळेर दिसना वेळेर इतल्यान एक डायग्नोसिस सेंटर कोरया रे सान म्हणटा फर्स्ट आमकां खंय करचें आमगेलें बिल्डींग आसा तातूंत जागा आसा की ना की म्हूण कळका सीएल शिणे आपयलो वसंताक सुरेशा आपयलो अरे जाग आसा रे निमगेन कोरया तर उलया रे पळोवया मागीर आमी हांगा येयली खंय थंयच्यान डायरेक्ट मागीर हेब्री येयली जायत रे करचें समज सांगल्यार हें लेट जालें आमगेले मठाक 1-1.5 म्हयने देवान कसन कीच आयच्या दिसाक मस्त सर मस्त जाणान गेल्या आतां सांगी नरसिंहबायाने आमकां जाल्यार 2 वर्सांचे आमकां स्वामी आमगेल्यान सांगचें स्वामी परमिशन जायना म्हण आमकां पळय दिता रे मनाक गेलो कोणाक आपोवचें तर हनुमंत आपोवचें समज सांगिल्यार हनुमंत आपय तूं करता की ना समज बिश्टा आमचें प्रितीन बिश्टा आमचें शिरई प्रितीन बिश्टा आमचें नाजाल्यार बाब्बा आपोवचें बाब्बा बिश्टा आमचें कळो तुका तूं आसून तिका मंगा इत्या आमकां जामका मस्त जाणांनी वेंकटेशान पुरा जाणांनी तातूंत वैद्यांनी आमकां खुशी जालेली हें एक मीटिंग आपयलें वैद्यांक सांगकानवर आमी करता ती म्हूण तांगे न्ही हें जें आमकां नवें इथं सहकार जें आमकां नवें मीटिंग आपयलें आमगेलें मनान तूं हें करूंक खंयचें
तांगेलकरान हे ना आसीन मन्नात डायग्नोसिस सेंटर मात्र आसीन त्यांनी जाण स्वामी आम्ही मस्त आमगेल समाजा सीमित न्हय स्पष्ट सांगतात ते आमी शुर्वेकर सांगला आतें तशीच सर्वांकय जाम करची इत्या और स्वाम्याल मन नाद आसीन आमी हांगे येन भर जेल्ल्यान आमगेल समाज आमी दुसऱ्याल जाल्यार उपकार घेवन आमी जीवन केलें न्हय आमी आमगेल समाजान दुखून दुसऱ्यांक कसं नाही पण करचें तशी जाम काम ते खातीर हें दुसऱ्यांचे उपकार इत्या रीण सोरोमची म्हूण आसा आमी रीण घेता ती रीण सोरोम का म्हूण आसा रीण म्हळ्यार बँक रीण म्हूण न्हय जिवनांतून एक रीण आसा सांगता ती ऋणवेंब सूदकन नगायितू म्हूण एक पद आसा पुरंदरदासाने ते रीण सोरोमचे खातीर दुसऱ्यांक जाल्यार जाम काम ते वैद्यान सांगिना स्वाम्यान 1-2 रूम क्लिनीक आमकां दवरकार आमी सांगून न्हय आमी तांकां तिळसूचे खातीर सांगिना मागीर जाय तरे कोरया उलया तुमी ताका सांगपाक जागो सारकी जागो तो जागो कशी आसीन बिल्डींग कशी आसता देव चलासिता मनांगल तो जाल्यार पाये तिन्नाल पनयुम तिन्ना आमकां हुगूर केल्यार आतां एक बेकान म्हणकी बेकान जेमचे म्हणून खंय बगासुरान गुरू 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 तेश केल्यार कांय जायना खंय पोट भरना खंय थोडे 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 कोण जेवल्यार मस्त जेमचे हाज्या खंय चाबून केल्यार खंय वत्त म्हूण कळना खंय तशी आसा जाल्यार माड्डा ज्वेलरी खाव्यात ते तुका सान जागो कशकीच ते कसन की कोण ते एडजस्ट कोण आतां काला तशें न्हय सान बिल्डींग होड करून दाखोवचे तशी न्हू आतां कसन ते आर्किटेक्ट तांणी ते सान आशिल्ले कडेन सान कोण केल्या मनाक गेलो तुका काल वचून आमी पळयले न्ही कशी आसा म्हण गेले जाण जाल्यार कशी एक सान जाग्यार प्रारंभ केल्या वैद्यांनी मस्त सहकार इत्या दिता ती तेच वेळेर टायअप जे आमकां इत्याक म्हूण आमी ओड स्थापना नाम इत्या म्हणल्यार गुडविल म्हूण आसा गुडविल हाके जर मोलचड गुडविल ना जाल्यार कसलेंय प्रयोजन ना आतां पळया उदाहरण सांगचें अशी एक चार्टर्ड अकाउंटंट आसा तांतू इथे वै एंड एस न्हू रे कसन ते SY इतकी व्हड नांव वसताय मू कसन की कोरच्यांनीच ते इंटरनॅशनल लेवलाचे नांव आसता तांकां ऑडिटर्स ते ऑडिटर ग्रुप हय एक वय कोरच्या हांगाचे लोकलांनी फॅक्टरी आयटम्स म्हणकी न्हय ते ऑडिटकच नाम वन्याम कुड कासन ENY उदाहरण सांगेन पेपरार येता न्हय ENY खंय ऑडिटर यो कोरचे थंय नांवात म्हणल्यार गुडविल कोरचे ते आतां गोदरेज आलमारी कपाट सांगिन करता खंय गँग आसता न्हय नाजाल्यार पतंजलीन आसा थंय खंय थंय आसा नांव घाल मारून दवरचें नांव कळून तुका उदाहरण सांगिन आमी ते नांवाक एक नांव आसा मागीर एडवर्टायजमेंट मनाक गेलो तुका तशें आसता एक जांग एक नांव आमगेलो समाज माधव पैन शूर केलें न्हय माधव पैक स्वाम्याचेर बारीक प्रीती आशिल्ली शुर्वेच माधव पै आनी समाजाक भर कोरका म्हूण नाशिल्लो मनीस शुर्वे आमगेल्या स्वाम्यांनी काशी मठ वेलफेअर फंड म्हूण सुरू करचें आनी शुर्वे प्रेसिडेंट तो कितले जाणांक गोत की ना की माधव पै मागीर तेगेलो नातू की पूण तूर रे नातू आण सतीशान कसन की सतीशान फुडें तशीच एक फंड हरिद्वारांक करून दिलें 4 वर्स फुडें ताणेच जाल्यार तागेलो उरलो न्हू आमगे तांगेलो टायअप इत्या आमी सांगिना आमकां ट्रस्टान करचें ना करे आमी पुरो आवटसोर्सिंग करचें हांगा हरिद्वारान जाल्यार
तशीच आता रमेश पै यांनी तशी बेंगळूरच्या डॉक्टरांनी पूण आमी डायरेक्ट चला आसता न्ही ट्रस्ट आंदूक फाय कसलेय चढवून जाल्यार स्वामी हें जाता कितें तें माती आंदूक जाता ते देखून आउटसोर्सिंग केल्यार छांग स्वामी ते वेळार ताणें आमकां उपदेश दिल्लो हें म्हणजे तशीच आउटसोर्सिंग नांव आमगे ना कळोन तुका केन्नाय आनी आमकां हे ट्रस्टीज आसता ती तांगेर काम आसता तांकां एकोलो शेअर मार्केट पळयतलो एकोलो चार्टर्ड अकाउंटंट पळयतलो एकोलो हॉटेल पळयतलो एकोलो फॅक्टरी पळयतलो हें पळयतलो हांगा जाता पुरसती ना ताजे थोडे गडी तेच दुखून वैद्य आनी तांगेल ಒಟ್ಟು टायअप जावन आज खाडून गेल्या आय इत्याग आय होड एक दिवस इत्या हेच दूच इत्या आवड स्वाम्याल एक इच्छेचे एक सान सान मेला मुयेन चमकुचे म्हणस मुई कशी चमकता हुगूर चमकुचे सान मुयेन चमकुचे म्हण की आमी एक हात घाला ओड जबाबदार आसा प्रधान जावन कोण मंगळूरच्या हेच वेळेर आनी एक कितें आरोग्या कार्ड म्हणून डिस्काउंट मंगळूरच्या मात्र न्हय तांगे लोट्टू जाता आसा आमगेले समाज तांगे गेम्सीन खंय सेंटर आसा की थंय जाल्यार आमगेले हे दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्टांत म्हळ्यार आनी उडपी फुडें दक्षिण कन्नड कोणाक कितें कार्ड आसा ती अशी न्हय ताका तापसण करूनच इत्याग म्हळ्यार मस्त अनुभव आसा ती तांगेले वट्टू टायअप जावन तांकां जाल्यार उपकार जमचे तशें करता ते ताजे एक सान पांय दवरला जेन्ना तेवे होड एक दिवस जाता इत्या आजी गोपूज जमचे दिवस गाय गाय मेल्यार आमकां कितें हावस इत्या तिका हावस म्हूण सांगता ती मस्त आमी सांगना ती दूद दिता ती आमकां तें दूद म्हळ्यार चेरडू दिमचें ते सान चेरडू आमी इंगड कसले आहार ना ते चेरडू वाडूचें दुदान आनी स्कुलां शिकोवचें पोषक संपुष्टाहारू म्हळ्यार आनी खंयचेय न्हय नॅचरली आजासच्या कसलो की पिट्टी आसना ती येता मती तें करची जाल्यार नेचरान प्रकृतीन दुखून दिलेली संपुष्ट मेला गाय आनी सर्वे आमी देवता आसा म्हूण आराधन करचें कोणाक गाय मनशाक सर्वे शुद्ध करचें म्हळ्यार गाय कारण आसा आमी तांकां विस्तार करूं वचना ती तशें एक दिसाक आज प्रारंभ जाल्या ह्यो मुहूर्त देवान मुहूर्त करून आमी एक सान मठाक हात घाला जाल्यार देवान हात धरला री सर्वे सुललित जावन जाता विशेष जावन आजच्या दिसा प्रारंभ केल्यान चांग रुपार जावन हांगेल स्वाम्याल मनांत तुली इच्छीत तेस की ते देवान चला सुची तशी हे मंगळूर शेगरांत विशेष जावन ताजे उपकार सर्वांगे मेळचे तशी आमगेल समाजा मात्र न्हय दुसऱ्यांगे मेळचे तशी देवान अनुग्रह करून सर्वय देवान बरेपण करून तिमकां मात्र न्हय वैद्यांक जाल्यार तांणी तापसान हांगा केल्यार तांणी कोण येता ती ते रोगी आसा ती तांकां जाल्यार गूण जमचे तशी ते वैद्यांक जाल्यार चांग कीर्ती मेळची तशी हे ट्रस्ट आसा ती तांकां जाल्यार हे ट्रस्टा जाल्यार विशेष कीर्ती आनी ट्रस्टांत कोण की काम करता ती नाजाल्यार आनी हे संभ्रमांत कोण की हात घालून काम करता ती तांकां जाल्यार देवान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान अनुग्रह करून चंद्रुपार चला सुका सर्वे गुरु परंपरेचे अनुग्रह तशीच बोनेन स्वाम्यालो विशेष जावन परदेन स्वाम्यालो सुखदेन स्वाम्यालो आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्य अनुग्रह समाजाची तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण देवाली प्रार्थना करून रबयतात
ह्या आरोग्य कार्डाच्या प्रथम जावनो श्री एस व्ही सुधाकर भट हांनी स्वामीला हाताना घेवका म्हणून विनंती करता. वेदव्यास बदरी वास वरदेशने मध्वरुत्कमल योगेश भट मामा नेवनो विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरी वास वरदेशने योगेश भट माम कमलवास विमलेशने ವೇದಿಕೆ ರೇವಕ विमलेशने. अगहरा करुणाकर मंगलोर देवस्थानाचे पुरावैदिकालय कार्ड मंगलोर देवस्थाना ट्रस्टीज आणि घेवका. जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर श्रीची कोंचाडी वेदव्यास भटमाम, जगदंतरंग जया गोपाल भटमाम, जगन्नाथने सत्येंद्र भट, वेदव्यास बदरी वास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. परब्रह्म परम पुरुष हेमंत दामोदर कामत, परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परात्परा विठ्ठलदास बाळिगा, परम पवन वी नागेश पै, परमात्मने सत्येंद्र भट, परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरी वास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्री माधव कमलेशने विजया पै, प्रकाश किणी, आदिमूल नलिनी वी कामत, विनायक शणे तशाणे. नाम आपल्याला एक एकल्यानं वग्य वैरेवका. सतीश प्रभू, के दिनेश मल्ल्या, के शोभा कामत, दिव्या प्रभु, के प्रभाकर पै, एच गणेश शणे, गीता मोहनदास पै, की सुजाता प्रभु, कृष्ण कामत पी, सुधाकर नायक, लीला, विद्या माधव पै, भाग्यलक्ष्मी नायक, वैजयंती, प्रेमाजी पै, माधव भट्ट, दिनेश राव, कुंडलीक भक्ता, प्रशांत किणी, बी सुरेश शणे, श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व दिनेश ए राव, कुंडलिक बख्ता, प्रशांत किणी, बी सुरेश शणे, दिनेश शणे, उदय शणे, कृष्णानंद महले, प्रभाकर कामत, सतीश पै, शंकर प्रभु, गणेश कामत, राघवेंद्र नायक, नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया राघवेंद्र नायक, निरंजन पै, प्रदीप राव, जयंती महले, बी शांतेरी पै, प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया शांतेरी पे आशायन पै, विद्या पै, एच दिनकर नायक, गणपति नायक, सुजाता कामत, जगदीश के बालकृष्ण प्रभु जी, सविता पै, शोभा, श्रीमती, काशी मठ संस्थान हरिदास पै, तारानाथ शणे, आर योगेश शणे, इंदिरा पै, विश्वनाथ भट्ट, दीपक बी, प्रशांत प्रकाश वी नायक, लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया नंदिनी, पुरुषोत्तम, शांता, सरस्वती, गिरिजाक्षी, जयंती, चंद्रशेखर, सीतम्मा, भवानी, बिंद्या, भारती, पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुंठ प्रकाश नायक, पवित्र हरिद्वार राजेश बक्ता, रमेश बक्ता, रघुवीर शणे, गजानन भट्ट, दिवाकर शर्मा, वामन शर्मा, निर्मला कामत, मीरा भट्ट, जया पै, रमेश हेगड़े, शारदा पै, जयलक्ष्मी कामत, राधिका प्रभु, विद्या पै, विजयलक्ष्मी भट्ट, वत्सला पै,
वीणाशणै विनुताकिणी हरिप्रिया भूवैकुण्ठ टी वीणा प्रभु चंद्रमती कामत शालिनी नायक गायत्री पै लक्ष्मी कामत जयलक्ष्मी भट्ट राधिका मल्या पांडुरंग शणै रजनी बाळिगा देवदास शणै श्रीमती कामत गायत्री प्रभु जयलक्ष्मी शणै पुष्मा प्रभाकर कोठारी विनया भक्ता विजया पै शारदा शणै लक्ष्मी भक्ता विनायक कामत नागराज पै पुष्पलता मंजुळा भट्ट विद्या भट्ट लता कस्तूरी पै वेंकटेश किणी शेषगिरी किणी भीमण्ण आदिमने पार्वतम्म धनंजय नायक वरदराज प्रभु गोपाल कृष्ण मल्या जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया आमगेल कौंटरारी पक्कनी कोणाके मेणली म्हणजे कौंटरारी येवन विचारण कोरेत आम्ही ते पवयतच व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णु मल्लिका केएमसी आणि प्रसाद घेवका आमगे लॅबाचे इन्चार्ज जावन आसात हांगा आणि वाणीश्री डॉक्टर वाणीश्री आणि ಇವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी डॉक्टर वाणीश्री शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी माया ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ಸ್ ಉಂಡ್ರಪ್ಪು ಕತೆ मंगल
मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्या गुरु महाराज गुरु महाराज संग शिष्या गुरु महाराज 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 वीर वेंकटेश महाप्रभु की वेदव्यासा बादराणा गोविंदा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधिपति श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के वेद व्यास हरि जय जय 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 समाज बांधवांना आता आज सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर आज स्वामीला अमृत असताना उद्घाटन झालेलं आसा ताजे प्रयुक्त हांगा सर्व जनांक आयिल्ल्यांक हांगा हंगे आईस्क्रीम वितरण करता आसाची चडशे पूर जनांना आईस्क्रीम घेवन सिही तिंडी घेवन वचुका म्हणून विनंती करता पादरायणु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीनु सूक्त ज्ञान अनि अभय